सेजाची मिटींग घेवंक जाय आनी ताका स्ट्रिक्टली सांगूंक जाय की बाबा जे तुम्ही कोरू बी जे केला ते डिनाय करता. पूण आमी दोनदा गेले इंस्टेंट ते कितें करतात, चड पावस पडलो तर तांकां भंय तांचें पीठ फुटत म्हणून ते पंपींग करतात. तांचे कडेन 4 पंप आसतात. ते पंप करून आमच्या हितून प्लस आमचें उदक म्हणजे तशें करून दोनदा हें जालें कितें जालें, फ्लडींग जावपाक तेन्ना मल्टीफॅक्टोरियल पावसूय चड, सेजाचे लो लायन फिलींग हे आमचे जाता तितले जे कॉजीस आसा दॅट वी हॅव टू कंट्रोल. म्युन्सिपाल्टीन हेचेर विजिलंट रावन एक्शन घेवंक जाय. आज कितें जाता खूब लोक पळयता पूण एक्शन घेवंक पळयता. गेल्या वर्सा जवळ जवळ 2 फावटी मोठी बुट्टी अशी आयली आनी म्हाका जाल्यार दिसता खंय तरी त्या हातून सेजा गोवाचे जे मायनींग पीट जे आसा ते जबाबदार आसा. ओवरफ्लो जाल्ल्या कारणान सेजा गोवा कडेन ऑप्शन नासता आनी ते आपले सगळे पंप लावन ते सगळें उदक जें आसा तें न्हंयेन सोडटा जावं त्या व्हाळांच्यान सकयल सोडटा. ताका लागून बुट्टी येता. हांव मागता सरकारा कडेन चेअरपर्सन आनी आमचे दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्या कडेन की बेगींतल्या बेगीन डिजास्टर मॅनेजमेंटाची मिटींग आपोवन त्या बद्दल कितें तरी सुटका करची. एक्चुली सचिन म्हाजे कडेन ती लेटरां घेवन येयल्लो 2 कळ्ळें आनी तेणी तेन्ना सांगलेलें म्हाका एक क्वॉलिफायड मनीस तूं कावन्सिलान आसा सो तुवें हो प्रश्न मांडूंक जाय. हांवें तेजे कडल्यान सगमन घेतलेलो कितें तेजे डिफिकल्टी तेज्या पयलीं तेजे व्हिडियो पयले हांवें तितले म्हाज्या तकलेन बरोवंक नासलें तो कितें उलोवंक सोदता. तेन्ना हांव तेजे कडेन फेस टू फेस उलयलो. तेणी सगळे इशू सांगले म्हाका अशें चल्लां अशें जाता सगळें ते स्ट्रीमलायन RB रिजनल प्लॅन 21 आनी 11 दोनी हांवें फोन घेतलेले तेकाच हांवें दाखयल्लो रिजनल प्लॅन दोनी आनी त्या तरेन हांवें ताका आश्वासन दिलें की आयज तुजो हांव इशू काडटलो म्हणून. त्या प्रमाणे आमदारांनी हो मागीर येवन इशू काडलो. तेज्या पयलीं डिस्कशनूय जालें की अशें कोण येयलें की मायनींग जे पीट्स आसा मायनींग पीट्स म्हणा आनी लामगांव तो रावपी लामगांव थंय पयलीं शेती वेवसाय मागीर तळें म्हण बाय सगळें असलें आनी जेन्नाच्यान मायनींग येयलां तेन्नाच्यान हे सगळें तेंची जी गोंयची सुंदरकाय आसली पळय लामगांवची सुंदरकाय ती नश्ट जालेली आसा आनी त्या बदले तांकां तेजो कांयच फायदो जालोलो ना लोकल खातीर. आनी तेणी तितून एक पॉयंट असो बरयल्लो की एम्प्लॉयमेंट दिता म्हणून लोकल्सांक थंय जे भुरगे आहले तांकां घेतलेले आनी फाटीं तांकां काडून उडयलो. सगळें खूब घडामोडी जाल्ल्यो आसा थंयसर. आनी त्या व्यतिरीक्त तेणी सांगलेलें पोरू जी बुट्टी येयली तेजें मेन कारण म्हटल्यार नो डावट पोरू पावसूय सुबेज पडलो दॅट इज वन ऑफ द रिजन. सेकेंड मायनींग पिट्साचें उदीक सुद्दां देंवता तें डायरेक्टली तेंच्यांनी लामगांव ह्या गांवांत सोडलेलें. तेंच उदीक आमकां हांगासर व्हाळाक मेळ्ळें आनी मेन शिवाजी सर्कल आहा पळय थंयच्यान तें लेवल वाडोवन थंयसर पुराची स्थिती निर्माण जाली आनी अंदू म्हाका दिसता तीच भंय आसा. मायनींग एक्टिविटीज ज्यो चालू आसा ताका लागून कितलेशेच प्रमाणान नुकसान लामगांव ह्या गांवाचेर जाली आनी बिचोले तालुक्यान पूर येतालो ते उदक सुट्टाले तेन्ना. हेका लागून कितलेशेच विशय जे आसले गांवांक जो त्रास जालो तेजेर कांय बेनिफीट नासले अशे कितें विशय आसलेले ते लेटर हांवें घातलेले. आनी आतां म्युन्सिपाल्टीची मिटींग जाल्या तेंच्यांनी रिजोल्युशन आतां घेतलेलें आसा. हे बरें पॉजिटीव सायडींतल्यान घेतलेलें आसा की तेंच्यांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लेलें आहा की मायनींग कंपनीन जे अशे डॅमेज केल्लेले आहा आनी लेटराचेर घातलेले प्रत्येक वर्डाक रिस्पेक्ट दिवन तेंच्यांनी तो विशय भितून घालून लोकांक हेल्थ इश्यूज जावं जे कोण शिकता ताका सपोर्ट अशा पद्दतीचे ते लेटराक रिप्लाय तेंची बेगिनांतल्या बेगीन 15 दिसां भितर वयतली म्हणून तेंच्यांनी सांगलां.